पयली गजाल म्हणल्यार ज्या दिसा पुजा तुमच्या समोर आयले त्या दिसा पुजान एक आरोप केल्लो तो म्हणजे ह्याच एसपीचेर आनी ह्याच पुलीस डिपार्टमेंटाचेर की इन्वेस्टिगेशन सारकें करना म्हणून आनी जे खरे भितर आनी इनवॉल्ड आसा तांचेर खंय ना खंय तरी तांचे दबाव हाडटा ताजेर म्हणून की हे जे नांवां घेता किंवा नांवां जे डिटेल दिल्या ते सारकें करना म्हणून. आतां एज फार एज आय नो आय हॅव स्पोकन टू हर लॉयर फ्यू डेज बॅक हू हॅड स्पोकन टू मी. तो म्हणपाक लागलो ताज्या मागीर ताका तांणी आपोवनूय हाडुना जावं ताका ताज्या मागीर स्टेटमेंटाकूय आपोवना. एज पर हर लॉयर देर आर 2 मोबायल फोन्स जे ताणें नंबर दिल्ले म्हणून पर्टिक्युलरली जे नंबर म्हाका आतां याद ना खंयचे नंबर ते, पूण ते पर्टिक्युलरली शी हॅज गिवन 2 स्पेसिफीक नंबर्स आनी एक मोबायल फोनाचें बील ताणें दिल्लें जो मोबायल फोन बिचोले पुलीस स्टेशनार ताजे कडल्यान एटॅच केल्लो. ते मोबायलाचो IMEI नंबर जो म्हजे कडेन आसा त्या मोबायलाचो IMEI नंबर ताज्या एडवोकेटान पुलिसांकूय दिल्लो. त्या मोबायलाचें बिलूय ताणें पुलिसांक दिल्लें. तो मोबायल इज मोस्ट क्रुशल पीस ऑफ एविडन्स एज फार एज दीस जॉब स्कॅम इज कन्सर्न. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टी जे आज हे जॉब स्कॅम तांणी केलें, जे गरीब लोकांक मिडल क्लास लोकांक आज जॉब स्कॅमाच्या नांवा अंडर लुटले. पुजा इज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दॅट जॉब स्कॅम आनी पुजा इज claiming to be a victim in that job scam. Puja is also pointing fingers at certain politicians. Puja is pointing fingers at the police department. Yet, department as a matter without registering an FIR हे close करता. आतल्यान खंय ना खंय तरी पुलिसांचेर दबाव आसा अशें दिसून येता. ते 2 मोबायल नंबर जे आसा ते ताणें जे डिटेल दिल्या ताजें कितें जालें हाजेर एसपीन भाश्य करचें पडटलें. एसपी चेंज कित्याक जालो मदींच हाजेरूय कितें तरी एक सरकारान उलोवचें पडटलें. कारण इन द मिडल ऑफ दीस जॉब स्कॅम कॉन्ट्रोवर्सी खंय ना खंय तरी एसपी राहुल गुप्ताक तांणी चेंज केलो आनी नवो एसपी हाडलो नॉर्थ गोवा. आनी कांयच इन्वेस्टिगेशन नासतना आज जर हे FIR क्लोज जाता अशें सरकार म्हणटा आनी पुलीस म्हणटा जाल्यार वी डावट दॅट. कारण खंय ना खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता. ताणें ह्या मंत्र्याचें नांव घेतिल्लें ताकाय तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. ताणें एका ऑफिसराचें नांव घेतिल्लें ताका तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. तांणी एका प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें PWDचें नांव घेतिल्लें ताकाय तांणी इन्वेस्टिगेशनाक आपोवना. विदावट कॉलिंग दॅम फॉर इन्वेस्टिगेशन जेन्ना हें इन्वेस्टिगेशन बंद जालें, पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना, ऑफिशियल इनवॉल्व ना अशें म्हणटा तेन्ना दीस इन्वेस्टिगेशन इज व्हेरी व्हेरी डावटफूल. ते दोनी मोबायल तेजे बिलाची कॉपी म्हजे कडेन ऑफिसान आसा. आय थिंक if it is for her lawyer to decide what she wants to do. It is for her lawyer to file formal complaint if required. It is for her lawyer to give that bill and find out त्या मोबायलाचें जालें कितें. कारण कॉल रेकॉर्ड्स जर काडले, कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट ऑफिसर, बोथ द ऑफिसर्स आनी जे वॉट एवर द कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट IMEI नंबर जशे आमचे कॉल रेकॉर्ड काडटा क्रायम डिपार्टमेंट तशें तांचे कॉल रेकॉर्ड्स काडचे, तांचे टावर लोकेशन काडचें आनी पळोवचें कितें जालां तें तरी. विदावट फायंडींग आवट ऑल दीस जेन्ना हो स्टेटमेंट येता तेन्ना दाळमेकूच काल्यावर पुली दार काडली अशें तरी दिसपाक लागलें. तूं मेन्शन करता पळय तो फोनाचें तो एक ते कितें म्हणटा एक फोन तेंच्यांनी ट्रॅक केलो तो फोन खंयच्यान तेंच्यांनी गोवान विकलेलो म्हणून सो तो तेंच्यांनी मेळ्ळा म्हणटा तो. हें फाटल्या इन्वेस्टिगेशनाक कित्याक घेवना हें आतां सांगता तुमकां. ते हे जे आज स्टेटमेंट करता वेन Pooja Naik was accused, why was this investigation not done by SP? What is the lacuna that they have left in that investigation? आज ते हांगा विक्टीम कार्ड प्ले करता, आज भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप केला म्हणून आज इन्वेस्टिगेशनाचो ट्यून बदलता आनी टोन बदलता. देर इज एब्सोल्युटली डावट हे इन्वेस्टिगेशन पुलिसांनी पयलीं कित्याक करुना. गोवा पुलीस शूड बी क्वेश्चन ऑन दीस इन्वेस्टिगेशन वीच वेन शी वॉज एन एक्यूज. शी इज एन एक्यूज. आज ताणें कोणाचेर आरोप केलो म्हणून नायदर डू आय वॉन्ट टू बिलीव नॉर गोवा वूड वॉन्ट टू बिलीव. शी मे प्रिटेंड शी इज अ विक्टीम बट शी हॅज कमिटेड क्रायम इन रिस्पेक्ट ऑफ मिडल क्लास जे गोंयकार आसा, जाणी ताका पयशे दिले, जाणी ताजे कडल्यान पयशे घेवन जॉबां घेतलीं, ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. कितलीं जॉबां ताणें दिलीं, कोण ते लोक, कोणाक ताणें पयशे दिले आनी कोणी ते पयशे खाले. कारण खंय ना खंय तरी ऑल आर इनवॉल्ड इन्क्लुडींग हर इन दीस एंटायर क्रायम. अँड इफ शी इज नेमींग समबडी एल्स देन दोज पीपल ऑल्सो शूड बी बुक्ड. आज जे इन्वेस्टिगेशन आनी मोबायल गायब जालो ते म्हणटा
हे इन्व्हेस्टिगेशन फाटले फाट कित्याक जावना? हॅव यू नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड हर प्रॉपरली? तेन्ना ताका तुमी एक्यूज म्हणून कशे तरेन मोगान दवरिल्लें आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन करनाशिल्लें? दीस इज अ क्वेश्चन वीच रिमेन्स अनआन्सर्ड टुडे. आनी म्हाका दिसता गोवा पुलिसान तें क्लॅरिफिकेशन आज दिवचें पडटलें. यू आर ऑल्सो हायडींग समथींग एंड यू आर ऑल्सो नॉट इन्व्हेस्टिगेटींग अशें म्हाका दिसता. बिचोली पुलीस हू आर देर इन चार्ज एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आर अंडर क्लाउड. SP क्रायम ब्रांच आनी तो DYSPचें तांणी नांव घेतिल्लें, ताका तुमी आपयलें ना आपोवंक ना मरे? देन वेर इज द इन्व्हेस्टिगेशन हेडींग? वाय SP वॉज चेंज्ड एंड द इन्व्हेस्टिगेशन एंडेड ओवर टू अनदर SP? समबडी हॅज टू आन्सर दीस. सो भारतीय जनता पार्टी जॉब स्कॅमाच्या नांवार जो मिडल क्लासाचेर जो अन्याय केला ते खंय ना खंय तरी ताजेर पालव घालपाक सोदता. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, मंत्री आसूं पदाधिकारी हे सगळे ह्या जॉब स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तांचे पणजेचो एक व्हडलो पदाधिकारी आसा, ताजे खंय तरी कोणाची तरी चली इनवॉल्व आशिल्ले, ताणें थोड्यांचे पयशे दिवन ती भायर गेल्या म्हणून आमी आयकल्या. अशीच मडगांवाची सेम परिस्थिती आसा. सो भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक जे इनवॉल्ड आसा, इन्क्लुडींग देर ऑफीस बेरर्स ऑर आर असोसिएटेड विथ देम, तांचेर खंय ना खंय तरी एंटायरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. पयशे रिटर्न केले म्हणून काम सोंपलें आनी हें जॉब स्कॅम सोंपलें अशें जायना. जॉब स्कॅमाची जी व्याप्ती आसा ती जी आज ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय नाशिल्लें तें खंय ना खंय तरी पुलिसांनी हाजेर दे हॅव ट्राय टू कवर इट अप. दीस इज माय फर्म बिलीफ. पुलीस सांगता जे प्रमाणे तेणें ते सांगलेलें पळय, फ्लॅटार दाखयल्लो ऑफीस आशिल्लें, थंय पयशे थंय व्हेले फ्लॅटूच ना. म्हणजे फ्लॅट आहा पूण ते गव्हर्मेंट ऑफिस. FIR रजिस्टर केलो FIR रजिस्टर करूं ना. विदाउट रजिस्टरींग एन FIR, हाव दीस इन्व्हेस्टिगेशन वॉज डन? इज देर अ आन्सर टू दीस की हे FIR रजिस्टर नासतना कशें इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हणून? कितल्या जाणांक विटनसांक आपयले? कितले जाणांचे तांणी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना स्टेटमेंट घेतले? ह्या प्रत्येक गोश्टीचें उत्तर दिवचें पडटलें. खंय ना खंय तरी तें खंयच दिसता केलां अशें दिसना. ते कन्फ्युजन करता म्हणटा. पयलीं म्हणटा कोण एक चेडूं आसलें म्हणटा, तेजे कडेन डायरी आसा म्हणटा. पण जेन्ना हेंच्यांनी SPन जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केलें तेन्ना डायरी मेळना, कोण चेडूय मेळना. सो तुमकां कोणाचेर विश्वास करुया रे आमी? पूजा वॉज एन एक्यूज्ड, इज एन एक्यूज्ड. पूजा इज चार्जशीटेड. पूजा कम्स आउट आफ्टर 1 year एंड मेक्स अ स्टेटमेंट बिफोर यू. पूजा एलिगेशन करता SP क्रायमाचेर, पूजा एलिगेशन करता DYSP क्रायमाचेर. आज तेच इन्व्हेस्टिगेशन करता. हाव यू एक्सपेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन टू बी प्रॉपर? दीस शूड हॅव बीन हँडेड ओवर टू ज्युडिशियल कमिशन. आनी पुजाक आनी त्या SP DYSP जे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा तांकां ज्युडिशियल कमिशन, सरकार भिता कित्याक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक? आमी म्हणटा रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर एक 2-3 मेंबर हे कमिशन कर. 3 रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस. कॉल पूजा, कॉल दोज ऑफिसर्स, कॉल दीस DYSP SP, सगळ्यांक हाडा मरे. भंयूच ना जाल्यार कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन फेस करपाक जायना? भंय ना मरे तुमकां? जॉब स्कॅम जावंकूच ना. हे कितें जालें तितलेंच आशिल्लें जॉब स्कॅमाची व्याप्ती. आनी जे लोकांनी पयशे आज वगडायले, जे चीफ मिनिस्टरा कडेन पयर गेले, सरकार तुमच्या घरादारी त्याच्या घरा गेले न्ही ते, आनी सांगलें न्ही आमचेय पयशे गेले म्हणून. दॅट मीन देर आर मच मोर कंप्लेनंट. CM तांकां कितें म्हणटा? आरे कसलो प्रूफ आसतलो काय म्हणून की तुमी पयशे दिल्या म्हणून? दीस CM शूड से दीस एज होम मिनिस्टर. इफ चीफ मिनिस्टर इज सेईंग दीस एज होम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट अ ज्युडिशियल कमिशन.